आयज आमी सगलो आमचो आख्खो कुयेरीचो गांव बाब हातोंवाच्या फाटल्यान आमी कित्याक रावल्यात? हातोंवाजाचें काम पळोवन आमी रावल्यात। आयज हातोंवाज एक असलो मनीस जो इलेक्शनां आयलीं आश्वासनां दिता, आपूण हें करतलो तें करतलो, फुडें उलयता तसलो मनीस न्हू। हातोंवाजान काम करून दाखयलेलें आसा। आमच्या बारीक समाजाक आनी अदीक करून शेतकारा भावांक ताणें खूब आदार केल्लो आसा। आज तो असलो देखून आमची शेतकार भाव शेत रोवंक पावल्यात आनी फुडाराक एक व्हडली आस बाळगितात आनी आमकां ताचो जायतो आदार मेळटलो म्हणून आमी सजमतात। शेतकारांकूच न्हय पूण दुसऱ्या वाठारांत जायतो तो आमकां आदार करता। आमी सांगपाची गरज ना, एक लोकांक खबर आसा बाबा हातोंवाज कितें, तांकां झेमारीन सांगपाची गरज ना, हातोंची तोखणाय करपाची गरज ना। आयज हांव डोर टू डोर कंपेनींग करपाक आमच्या कुयेली गांवांत येयल्लो आसा आनी ही विलेज पंचायत कांसावली आरोसीं कुयेली जावन आसा। आनीक जेन्ना हांव लोकांच्या घरा वयता तेन्ना लोकांचो बरो रिस्पॉन्स मेळटा आनीक लोकांक खबर आसा आनी आमचो एक जो कुयेली जो गांव आसा ते चडशे आमचे शेतकार भाव भयणां जावन आसात आनी तांकां खबर आसा जे म्हजें काम पळयलां तेणें, जे आमचे शेताची जी मिशनरी आसा ती म्हजे लागीं जाती भशेन हांव आमच्या शेतकार भावांक पावयता आनीक ताका चडशें सांगची गरज ना कित्याक ताणें म्हजें काम पळयलां आनी ती म्हणटा तूं वच फुडें हांव तुज्या बरा आसा म्हणून। म्हाका दिसता आमी हांगासर कुयेली हे ज्या बुथाचेर जे आमी म्हाका दिसता हायस्ट वोटांनी आमी लीड येतले कित्याक आमचे सगळे भाव शेतकारां भाव भयणां आसा आनीक आमचे जे सपोर्टर आसा, जे आमचे बरे मागपी आसा, जे आमचे वोटर आसा ते म्हजे वांगडी येता सदांच हांव तांचे मदीं आसता आनी तांचे म्हाका सदांच एक आदार दिल्लो आसा।